आमी कितें खातोल्या, कितें पियेतोल्या, कितें न्हेसतोल्या अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस कोत्तात अनभावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणोच. देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे जियोंक आनी ताकाच मानतात तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो जाता. प्रेज गॉड. आमेन. Amen. Amen and amen. Amen. आणि ह्या वेळार मोगाच्या बाबंदो आमी पळयतले आनी आयज ही निमाणो हो पाठ जावन आसा ह्या मॅथ्यू चॅप्टर 6 आयज आमी पळयतले. आनी मोगाच्या बाबंदो आमी आयच्या साक पळयतले जेजू कितें सांगता तें सीक ye the kingdom of God first. आमी पळयल्या पयलो पाठ, दुसरो पाठ, तिसरो पाठ, चवथो पाठ आनी हो जावन आसा 5वो पाठ आमी पळयतले. आनी आमी पळय जाल्यार मोगाच्या बाबंदो वॉरीज ह्या संवसारान साबार वॉरीज आसा. पळयता आमच्या मदली साबार जाणां चडशीं ग्रेस आसचे ना. साबार जाणां गोडे आमी गरीब आसा. साबार जाणां कडेन डेली ब्रेड आसा. साबार जाणां कडेन गोडे चड आसा वो थोडे आसा आमच्या मदली. आनी इन द सेम वे मोगाच्या बाबंदो आपोसोल जेजूचे आपोसोल आसले तेवूय हेच भाशेन जियेलेले आसा. आनी जेजू सवय येयला तेन्ना मोगाच्या बाबंदो देवान ताका ग्रेसकाय दिवना, खोडे दिवना, कांयच दिवना मोगाच्या बाबंदो. पूण देव ताका दिसपट ताचो डेली ब्रेड ताका प्रोवायड कोत्तालो. आनी हेंच आयचे साक आमी पळयतले कसो तूं कंटेन ओ सॅटिस्फाय जावचो देवाच्या किंगडमान. आमी पळयता साबार हांव एग्जाम्पल दितलो मोगाच्या बाबंदो आयचे साक वंडरफूल एग्जाम्पल. And we have to understand, we have to know what Jesus is really saying in this verse. Jesus never offer, my friend, for you and me the earthly riches. जेजून केन्ना सांगोना पूण तुका earthly riches दितलो म्हूण ना मोगाच्या बाबंदो. देव तुका डेली ब्रेड तुका दितलो ह्या संवसारान जियेवपाक. पूण जेजून प्रॉमिस केला मोगाच्या बाबंदो you will get inheritance. तुका व्हडली ग्रेसकाय मेवतली स्वर्गार नो संवसारान. पत्तें जाल्यार जेजून सांगलेलें आसा म्हज्या फाटल्यान तूं येतलो जाल्यार तुवें क्रूस घेवचो पडटलो. यू हॅव टू टेक द क्रॉस. क्रूस जावन आसा मरण, सेल्फ डिनाय एंड इवन लूज द वर्ल्ड. हो संवसार पासून तूं लूज जावपाक शकता जेजून सांगलेलें आसा. आनी जेजू सांगता हो रस्तो हार्ड म्हणलेलो आसा सर्गीचो, भोव थोड्यांक मेवता म्हणलेलें आसा. आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो आय विल टेल यू एकली म्हाका कोणें भयण उलयताली आनी मोगाच्या बाबंदो उलयता ताणें म्हाका म्हणलें ब्रदर नोबडी इज परफेक्ट. कोणूच परफेक्ट नो इन संवसारान. नोबडी इज परफेक्ट. बट यू नो वॉट आय टोल्ड हर. हांवें कितें ताका सांगलें मॅम दीस इज द ट्रीक ऑफ द डेवल. ही देवचाची ट्रीक जावन आसा. वय आमी सगळे जाणा नोबडी इज परफेक्ट. But when you met Jesus, जेन्ना तूं जेजूक मेवता तेन्ना होली स्पिरीट तुका डिझायर दिता परफेक्ट जावपाक दिसाच्या दिसा. अदरवायज हें कसलें सल्वेशन. हांवें ते भयणीक सांगलें मोगाच्या बाबंदो ओय आमी परफेक्ट नो. पूण आमी पळयता एकलो बेबदो जेन्ना ताका सोऱ्याचो वसो लागता ताका सोरो दिसाच्या दिसा जा तेच भाशेन मोगाच्या बाबंदो when you come to Jesus the Holy Spirit give you desire to become perfect day by day. Otherwise what kind of salvation is this? आदीं कोत्तालें तें आतांय तूं कोत्ता जाल्यार आदीं पातकां आतांय तुज्या जिवितान घडटा जाल्यार दिसाच्या दिसा ताका salvation म्हणोना. And then I show her, my friend, 1 John chapter 3 verse 3. And ते भयणीक हांवें पयलें John chapter 3 verse 3 ही वर्स ताका दाखयली. आनी थिंगा कितें बरयलेलें आसा every man that had this hope in him purify himself even as he is pure. जो कोणाक होप आसा जेजू क्रिस्ताचेर तो आपणाकूच नितळ कोत्ता दिसाच्या दिसा. आनी हें तर मनशाच्या जिवितान घडोवना जाल्यार दॅट इज नॉट अ सल्वेशन.
that is not a transformation. एका salvation म्हणोना. आणि दुसरे मोगाचे बाब म्हणता काय एक वस्त दाखयली 2 Corinthians chapter 7 verse 1. आणि तिंगा कितें बरयलेलें आसा? Having therefore this promise, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. आणि कितें म्हणटा? Perfecting holiness in the fear of God. आणि मोगाचे बाब म्हणते भणीन म्हाका कितें सांगलें जाणा तुमी? ब्रदर, हे भाशेन आमकां चर्चीन कोणूच शिकयना. आमी इतलो तेंप ते चर्चीन वयता, पास्टर शिकयना आनी कोणूच शिकयना आनी हें प्रॉब्लम आयच्या दिसाक जालेलें आसा मोगाचे बाब म्हणून. जायते जाणां आमी म्हणटाले कोणूच परफेक्ट न्हय. यू नो वॉट इट दीस द ट्रीक जावन आसा देंवचाराची मनशाक पातकान जियेवपाची. हो क्रिस्तांव मोगाचे बाब म्हणून तो पातकाक इट येतलो, तो पातकाक हेट करतलो. वय आमी समटायम पडोंक शकता पातकान, कित्याक अजून आमचे फ्लॅश उरलेले आसा. पण देर इज अ डिझायर टू बिकम लायक जीसस मोर अँड मोर, बिकॉज गॉड सेड, देवान सांगलेलें आसा ओल्ड टेस्टमेंट, हांव ताका एक नवें काडीस दितलो, नवी मायंड ताका दितलो. मोगाच्या बाबून आमच्या जिवितान घडोवना जाल्यार आय विल टेल यू माय फ्रेंड, व्हेरी शॉकिंग माय फ्रेंड. आयज म्हाका एका भुरग्यान व्हिडिओ धाडलो आनी तो व्हिडिओ मोगाच्या बाबा इतल्या वंडरफूल जावन आसा. तो प्रिचर सांगता मोगाचे बाब म्हणटा हाव पीपल आर लॉस्ट इन चर्चीस. कितलो लोक फटवला तो चर्चीनी आनी कितलो लोक रॅप्चराक वयचे ना, न्हय म्हूण स्वर्गार वयपाक ना. इज व्हेरी शॉकिंग माय फ्रेंड. आनी आय विल टेल यू, हेंच आयज घडलेलें आसा मोगाचे बाब म्हणटा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान. हांव मागता तुमचे लागीं, हो प्रिचरच्या हाडल्यान त्या प्रिचरच्या हाडल्यान धांवो नाका मोगाचे बाब म्हणू. हिंगा मिलाग्री जाता म्हूण थिंगा मिलाग्री जाता म्हूण ना मोगाचे बाब म्हणू. आयज प्रिचर कितें करता ते अनाउन्समेंट करता. अमक्या दिसा रिट्रीट आसतलो, डिलिव्हरन्स आसतलें, हिलिंग आसतलें. आमी केन्ना पळयता तियात्र, केन्ना पळयता आमी तियात्र आसता न्हय, ते एडवर्टायजमेंट करता. कितें करता पयल्यान सांगून दिता, एडवर्टायज करता. अमक्या दिसा तियात्र आसतलो 10 वरांचेर 5 वरांचेर. तेच भाशेन हे प्रिचर जावन आसा आयचे. अमक्या दिसा हिलिंग आसतलें, डिलिव्हरन्स आसतलें. मोगाचे बाब म्हणटा मॅडनस जावन आसा. आपोस्टलान जेजून हे भाशेन केन्नाच करूं ना. जे गांवांक ते वयताले प्रिचींग करताले गॉड हील पीपल. आनी आयच्या दिसाक मोगाचे बाब म्हणटा जेजून आमकां वॉर्निंग दिलें आसा. मोगाचे बाब म्हणटा म्हज्या नांवान 1000 जाण येतले, 1000 जाण फटकिरी शिकोवन शिकयतले, 1000 जाण व्हड ती खुणां आनी विस्मितां करून दाखयतले लोकांक फटोवपाक. आनी जेजून सांगलां सत्राय राव, तूं न्हिदो नाका, तेच्या हाडल्यान धांवो नाका. मोगाच्या बाब म्हणटा हांव मागता तुमच्या लागीं, जोण एकल्या लागीं, हो तुमच्या हातीन बायबल आसा तो स्टडी करा. रॅप्चर येवच्या पयलो, वन्स द रॅप्चर टूक प्लेस माय फ्रेंड, इफ यू लेफ्ट ऑन अर्थ, जर तो तूं रॅप्चराक वचना जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणटा आय विल टेल यू, यू विल नेवर विल बी सेव. तूं केन्नाच आनी साल्वार जावपाक ना. कित्याक गॉड इज गोइंग टू, कितें बायबल सांगता, गॉड इज गोइंग टू सेंड देम स्ट्रॉंग डिल्युजन दॅट दे बिलीव अ लाय. देवान तुका केन्ना साल्वार करचें ना मोगाच्या बाब म्हणटा. इफ यू लेफ्ट ऑन अर्थ, जर तो तूं रॅप्चर मिस जालो जाल्यार तुका आनी होप ना म्हज्या बाब म्हणटा. यू विल cry and you will die in that situation, because Bible said God is going to save people only those who not hear the message of gospel. And तेका लागून हांव तुमच्या लागीं मागता, तुमकोणे देवान टायम दिला तो मोगाच्या बाब म्हणटा डू नॉट स्पेंड जस्ट लायक दॅट फॉलोइंग द फॉल्स प्रिचर. धांवो नाका हे प्रिचरच्या हाडल्यान त्या प्रिचरच्या हाडल्यान. हे कोणे मिरेकल आसा, ते कोणे पावर आसा, नो मोगाच्या बाब म्हणटा. जर तो तुझ्या भितर जेजू आसा, तो जेजू जावन आसा पावर तुझ्या भितर. जर तो तुझ्या भितर जेजू आसा जाल्यार तो जेजू जावन आसा विस्डम तुझ्या भितर. जर तो कोणे जेजू आसा जाल्यार तो जेजू जावन आसा देव तुझ्या भितर. यू आर कंप्लीट इन हिम. आनी जेजू हिंगा आमकोणे उलयता मोगाच्या बाब म्हणटा वॉरीज. लिसन, जेजून कितें म्हणलेलें आसा, वंडरफूल वर्स जावन आसा, बान आजलेलें आसा. जेजू कितें म्हणटा, कितें म्हणलेलें आसा वर्स 31. Therefore take no thought saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we clothe. कित्याक तुमी चिंता जायत, कितें खातले तें, कितें न्हेसतले तें, कितें जेयतले तें. जेजू कितें म्हणटा, तुमचें हुस्कें कित्याक,
आणि जेजू सांगता हे सगळे हुस्के कोत्ता तो लोक कोण कोण जावन आसा जेजून तेंका सांगलें आसा मोगाचो बाब म्हणून कोण तो लोक आफ्टर ऑल दीस थिंग्स डू जेंटाइल्स सीक कोण ओन भारती तेका देवाचेर विश्वास ना मोगाचो बाब म्हणतो देव तेका पोसतलो म्हूण फाल्यां देव तेका पोसतलो म्हूण परवां ते मोगाचो बाब म्हणतो आयचे परवांचे आनी म्हयन्याचे आनी वर्साचे प्रुवमेंट करून दवरता कित्याक तेका विश्वास ना देवाचेर पूण जेजू म्हणटा तुमी तेंच्या भशेन जाय नाका डू नॉट बी लायक जेंटाइल दोज हू सीक द अर्थली थिंग्स दोज हू सीक द अर्थली ट्रेजर जेजू म्हणटा तुमी तेंच्या भशेन न्हय तुमी डिफरंट जावन आसा तुमची मायंड आनी तुमचो डिझायर आनी तुमचे सगळे काडी स्वर्गाचेर आसूं दी सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी देवाच्या किंगडमाचेर आसूं दी कसो देव तुका उजार करून ताच्या किंगडमान आनी जेजू म्हणटा तुमचे हुस्के कित्याक कितें फातले कितें जेयतले कितें न्हेसतले असले हुस्के सगळे कोणाचे ओन बाळ तेंचे आनी ओन बाळ ती कितें चिंता मोगाच्या बाब म्हणतो फ्युचर फुडाराक कितें जातलें कशें करून दवरपाचें तयारी दे कन्सर्न ओन्ली द फॅमिली ते आपणपणाच्या फॅमिलीचो मोग करतात दुसऱ्यांचे पडलेले ना तेका पडलेलें आसा ताचें हेल्थ तेका पडलेलें आसा मोगाचे बाब म्हणटा हाव वील गेट वेल्थ कसो म्हूण हांव ह्या संवसारांत शाण जातलो पयशांनी कसो म्हूण हांव साबार पयशे एकठांय करून दवरतले संवसारांत आनी दे वॉन्ट टू प्लीज मॅन तेंची मोत कितें जावन आसा मनशांक दाखोवपाक सगळे आदीस आनी कितें अर्थली प्लॅन वर्ल्डली सेक्युरिटी आनी फोकस ओन्ली ऑन फ्लॅश कसो म्हजी कूड हांव पोसतलो कशें म्हजे कुडीक हांव दादूस करतलो कशें म्हजी कूड ही हांव शेपी हाडटलो बरें बरें खातलो जेयतलो कुडीक हांव दादूस करतलो हें जावन आसा सगळें अनबिलिवरांचें काम मोगाच्या बाबा तूं आनी तेका लागून आमी पळोवया ओल्ड टेस्टमेंटान जेन्ना देवान इस्रायलच्या लोकांक हाडले तेन्ना तेंची मोत तीच आसली मोगाच्या बाब म्हणून तूं नॉट ऑल बिलिवर इन दीस कॉंग्रेगेशन आनी आयज घोडे सभार असलो लोक चर्चीनी आसा पास्टर ओ प्रिचर तुका सांगता जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार तुका हें मेवतलें तें मेवतलें ही गाडी मेवतली हे पयशे मेवतले मोगाच्या बाब म्हणून दीस इज नॉट जीसस ऑफ द बायबल रिमेंबर दीस द फॉल्स जीसस false God, false gospel and false spirit people are following today. And तेका लागून सभा लोक आयज उत्तलो मोगाचे बाब म्हणतो आयज रॅप्चर जाव जाल्यार असले जेच्या फाटल्यान वचत जाल्यार आनी वो लोक म्हणटा मोयचेसाक मोयचेस तुवें आमकां डेजर्टान हाडल्या कितें आमी खातले कितें पितले आनी एक्झॅक्टली जेजू म्हणटा तुमचे हुस्के कित्याक कितें खातले कितें न्हेसतले कितें आंगाक घालतले Listen, mogache babondo. Jesus is trying to tell us, do not be like an unbeliever who seek the worldly thing, only things of this world. Unbeliever पडलें ना मोगाचे बाबोंदो हालें कितें जातलें तें मरण कोण कितें जातलें तें तेका पडलेलें कितें आसा संवसाराचें संवसारान हांव कसो शाण जातलो संवसारान हांव कशें खडे बंद दवरतलो पण बायबल आमकां सांगता बिलिवरांक कमांडमेंट दिलेलो आसा कितें म्हणलेलें आसा लिसन Colossians if ye then be reason with Christ seek those things which are above खंयच्यो वस्तू सो सांगले आमकां सर्गीचे मोगाच्या बाबडांदो where Christ seated on the right hand of God set your affliction on things above आणि कितें नॉट ऑन थिंग्स ऑन अर्थ आमकां कितें सांगलें आसा तुजी मायंड तुजे दोळे सर्गीच्या वस्तूचेर आसो दी कित्याक लागून देवान म्हणलेलें आसा संवसाराचेर तुजो दोळो दवरनाका नाका म्हूण मोगाच्या बाब आय विल टेल यू कित्याक देव जाणा तुका कशें तुका प्रोवायड करूंक जाय ते संवसारान जेन्ना तुजो दोळो देवाचेर तूं दत्ता देव तुका जाणा संवसारांतले वस्तू तुका कशें प्रोवायड करूंक जाय ती पूण जेन्ना तूं दोळो संवसारान दत्ता आनी देवाचेर दवरना मोगाचे बाब म्हणटा आय विल टेल यू गॉड विल नेवर गोइंग टू प्रोवायड यू कित्याक जावन आसा कित्याक ती आयडोलेट्री जावन आसा मुर्तीची पुजा सेल्फ सिकींग और सेल्फ सेंटर यू लीव आउट गॉड forgive
breath and the life, and you are seeking the creature, you are worshipping the creature rather than creator, my friend. And ताका लागून जेजू सांगता मोगाच्या बाबंदो, तुमचे उस्के कित्याक ही जावन आसा सायन जावन आसा सगळी जेंटलांची. हाने कितें जातलें परवां कितें जातलें कित्याक लागून कित्याक तांकां खऱ्या देवाचेर बावाड ना देखून. आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो जेजून सांगलेलें आसा, no man can serve two masters. Oh, you say you believe. तूं म्हणत गळे हांव बिलीव करता देवाचेर, पूण बायबल सांगता no man can serve. There's a difference between believe and serve. जायत गळे तूं बिलीव करता जायत, but are you serve God? Are you live for God? And that's the difference on us serving. No man can serve two masters. Either he hate one and he love other, or as he will hold one. दुसऱ्याचा तू घट मोग करून रावतलो, एंग मारून रावतलो, आणि दुसऱ्याक तू नाकातलो. आणि जेजून सांगलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो, तुज्यान देवाचो आनी ग्रेस्कायचो मोग करूंक जायना. मोगाच्या बाबंदो, लिसन, दिस द वॉर्निंग फॉर एवरीवन. कित्याक मोगाच्या बाबंदो बायबल सांगता लव ऑफ मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इवल म्हणलेलें आसा. I ask you, my friend, what is your treasure? तुझ्यान ट्रेजर कोण जावन आसा? देव ओ संसार? Where is your treasure? तुझ्यान ट्रेजर आयज हुंय दवरलेलें आसा. तुझे दोळे तुझे काळीज हुंय दवरलेलें आसा. कित्याक जेजू सांगता ज्या जाग्यार तुझे ट्रेजर आसा, गिरेस्के आसा, त्या जाग्यार कितें आहा म्हणला तेणें? त्या जाग्यार तुझे काळीज आसा, त्या जाग्यार तुजी मोत आसा. आनी जेजू म्हणटा तुजी मोत एकाच जाग्यार आसूं दी. स्वर्गार जाल्यार स्वर्गार, संवसारान जाल्यार संवसारान. मोगाच्या बाबंदो, दोन देवांची चाकरी करूंक जायना म्हणलेलें आसा. दोन देवांक सर्व करूंक जायना म्हणलेलें आसा. आमी पळयता जेजू हिंगा सांगता मोगाच्या बाबंदो, तुजी ग्रेस्काय तुजो देव जावपाक शकता तुज्या काळजान. आनी ताका लागून बायबल सांगता लव नॉट द वर्ल्ड. हे संवसाराचो मोग कोण नाका म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. कोणूय हे संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो two things mention over here, my friend. कितें? लव नॉट द वर्ल्ड, संवसाराचो मोग कोण नाका, आनी थिंग्स जे वस्तू हे संवसारान आसा ताचो मोग कोण नाका म्हणलेलें आसा. आनी चड तर खंयचोय मनीस ह्या संवसाराचो आनी वस्तूचो मोग करता, ताच्या भितर एफसेन कितें जावन आसा? देवाचो मोग ना, देवाचो पवित्रत्व ना. द लव ऑफ हें वॉर्निंग जावन आसा मोगाच्या बाबंदो तुका आनी म्हाका. आमी पळयता जेजू वंडरफूल पॅसेज उलयता मोगाच्या बाबंदो, डिपेंड ऑन गॉड. देवाचेर डिपेंड रावंक तो शिकयता एक एकल्या मनशाक. आमी पळयता हो मनीस, तुमी पळय आसतलें पिक्चर पयलें, व्हीलचॅराचेर आसा तो. ताका कोण सांबाळटा? व्हीलचॅर. तेजेर कोणाचेर डिपेंड रावलो आसा तो व्हीलचॅराचेर डिपेंड रावलो आसा, आपणाक कॅरी करतले म्हणून. सगलो बॅलन्स, सगलो वजन, सगळें कोण सांबाळटा? व्हीलचॅर. आमी पळयता तुमच्या घरांनी कदेले आहा आसतले चॅर, तुमी तेचेर बसता न्हय. कोण तुमकां सांबाळटा? तें कदेल. कदेल तुमकां सांबाळटा, तुमचो वेट बसपाक ते हेल्प करता. तेच परेन जेजू सांगता यू डिपेंड ऑन गॉड. पण तो जशें धाकटें भुरगें ताका मांयचेर तें डिपेंड आसा, आपणाक मांय हाडून दितले म्हणून, मांय ताका जेवयतले म्हूण, सगळें न्हेसोंक दितले म्हूण. आनी तेच परेन आमी पळयता क्रॅचराचेर आसा तो चलता पळय तो, ताका कितें गरज जावन आसा? क्रॅचेस. तो तेजेर सगळें बॅलन्स घालता, सगळो आंगाचो पेस घालता आनी तें ताका हेल्प करता. इन द सेम वे मोगाच्या बाबंदो, Jesus is teaching us in this Matthew chapter 6 verse 33, depend on God, not yourself, and God is going to provide you, my friend. Listen, जेजू कितें म्हणटा? behold the fowl. सुकड्यांक पळयलां तुमी? For they sow not, ती काम करिना, तांचे कडेन पयशे ना, बँक ना, कितेंच ना, पूण म्हजो तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता म्हणटा मोगाच्या बाबंदो. पळयलां? ती काम करना, ती ते कोणें आंगाचें ना, ते कोणें पिवपाक दवरपाक फ्रीज ना, पूण देव तांकां प्रोवायड करता. आनी तुमकां तो जाल्यार जेजू म्हणटा तुमकां तो कितलो प्रोवायड करचे ना काय?
कितलो तुमकां दिवचें ना काय तुमी ताचेर डिपेंड रावलो आसा आनी हें जावन आसा व्हडांतलें मोगाचें बाब म्हणटा टेस्ट जावन आसा तुका आनी म्हाका देवाचेर डिपेंड रावपाक सिट्युएशनांनी सफरिंगांनी इज व्हेरी हार्ड माय फ्रेंड बट अनलेस यू गॉन थ्रू दीस रिवर ह्या उदकांतल्यान ह्या रिवरांतल्यान तूं गेल्या बगर तुका खबर ना मोगाचें बाब म्हणटा देव म्हणल्यार कोण तो तुका खबर ना देवाचेर डिपेंड म्हणटा तें कितें तें जर तर तुका सगळें आसा तुका केन्नाच खबर आसचें ना मोगाचें बाब म्हणटा डिपेंडंट ऑन गॉड म्हणल्यार कितें तें ह्या रस्त्यांनी तूं चलता तेन्नाच मोगाचें बाब म्हणटा यू विल नो वॉट कायंड गॉड यू हॅव वॉट कायंड ऑफ गॉड आय एम सर्विंग माय फ्रेंड लिसन माय फ्रेंड जेजू म्हणटा आनी एक एग्जाम्पल दिता पळयलां तुमी पळया तुमचे दोळे उक्ते करून ह्या फुलांचेर तें कोणें कितेंच ना सुई ना सूत ना आंगाचें घालपाक आयज काडून उडोवपाक हाल्यां दुसरें घालपाक जशें तूं कोणें म्हाका कोणें आसा देव म्हणटा जर तर ह्या शेतांतल्या फुलांक देव इतल्या सोबितायेन न्हेसयता इफ गॉड क्लोथ सो मच दीस लिलीज ऑफ द फील्ड and then Jesus give another example about the Solomon. Even Solomon is so rich man. Even Solomon is have so much wealth. Not even one he clothed like this flower. Solomon कोण इतली ग्रेस काय आसून पासून ते कोण केन्ना नेसोंक जावना म्हणटा मोगाचे बाब म्हणटा जी फुलां आमी पळयता सबार गार्डनान फुलां आसा काय बरी सोबीत ती थोडी फुलां आसा ती वासाची परफ्यूम दिता वंडरफुल तांकां देवान न्हेसयल्या जर तरी आयज आसा ती फुलां आनी फाल्यां आसा ती फुलां आनी परवां ती उज्यान वयता जाल्यार डिस्ट्रॉय जाता हेका तो टेम्पररी फुलांक तो देव न्हेसयता जाल्यार तूं ताचो पूत जावन आसा तूं ताची धूव जावन आसा तो कितल्या सोबीत तुका न्हेसोवचें ना काय जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ कित्याक देवाचेर ना लिसन माय फ्रेंड गॉड प्रोविजन I will ask you, my friend, you will love देवाचें प्रोविजन जेन्ना तूं देवाचेर डिपेंड रावता म्हज्या बाबणांत आनी जेन्ना तूं देवाचो डिपेंड रावना तूं तुज्या मोतीन चलता देवचो तुका सक्सेसफूल दितलो म्हज्या बाबण ह्या संवसारान ग्रेस काय थोडो तेंप जशी टायटॅनिक बोट कितें जाली ती गॉन डावन तेच परी मोगाच्या बाबमध्ये ह्या संवसाराची ग्रेस काय देवचो तुका सबाद दितलो ह्या संवसाराची वस्तू हॅप्पी करपाक पण एक दीस वेळ आसा मुगाच्या बाबंडो इट गो डावन अँड फिनिश एवरीथिंग तुम्ही पळयलां आयज आदी शायन आहलेले मनीस ग्रेस्त आहलेले मनीस खंय उरलेले आसा सगळे काबार जावन गेले पण जेन्ना तूं देवाचेर डिपेंड रावता देवान प्रॉमिस केलेलें आसा हांव तुका केन्ना सोडचें ना आनी केन्ना सांडचें ना म्हण मोगाच्या बाबंडो हो प्रॉमिस जावन आसा देवाचो आय विल नेवर forsake you and leave you. Depend on God. Listen, God provision. हांव पळयता हुंचे मिलिटरी आसता तेन्ना I will give you example about the soldier. हुंचे सोल्जर आसता तेन्ना मोगाच्या बाब म्हणून ताका कितें आसता ताका घराक वयतना एक पॅक दिता पॅकेज आनी त्या पॅकेजीन कितें आसता साबार वस्तू आसता रायस आसता ओ चॉकलेट आसता मिल्क आसता पॉरिज आसता उदक आसता आनी हें ताका जेवण जावन आसा कंपनी प्रोवायड करता ओ व्हडलो पळय कमांडर आसा तो ताका प्रोवायड करता हुंचे कोण वच तूं इंडियेक वच ओ सोल्जर आसा ताका कोण प्रोवायड करता कंपनी नो ते आपुणूच आपणाक प्रोवायड करना कंपनीचें काम जावन आसा ओ गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा ताका प्रोवायड करपाचें कित्याक ते सोल्जर देखून दे आर protecting the nation. That's the reason government is paying them or provide them their need. तेच परी मोगाचो बाब म्हणतो जेजू म्हणटा seek ye first the kingdom of God. देवाचें राज पयलें सोद आनी ताची righteousness and all these things shall be added unto you. आनी उरलेले सगळे गरजो तुका देव प्रोवायड करतलो जशें सोल्जराक मिलिटरीक गव्हर्मेंट प्रोवायड करता ताचे सगळे गरजो तेच परी जेजू सांगता पयलो तूं स्वर्गीच्या राज्यान भितर सर पयलो तूं रेकग्नायज आय एम सिनर पयलो तुका खबर आसा ती तूं पातकी देवाचे लॉ म्हणून सेपरेट जाल्लो आसा हेल्पलेस तूं जावन आसा
कितेंच करून तूं किंगडमान भितर सरना. इट इज देवाची ग्रेस आनी देवाची मर्सी जावन आसा देव तुका ह्या किंगडमान भितर हाडपाक. आनी ताची रायचसनस, कित्याक तुजी रायचसनस आनी म्हाजी रायचसनस बाणशिरें जावन आसा मोगाचें बाळबंडू, बुरशी जावन आसा, फेलियर जावन आसा. योर रायचसनस इज अ फिल्थी रॅग म्हणलेलें आसा. यू हॅव टू थ्रो आउट योर गार्मेंट. तुजे कोन्ने, तुजे मोतींतले चितनास भायर उडोवपाक जाय मोगाचें बाळबंडे किंगडमान भितर सरता जाल्यार. आनी कोण उडयता? देव उडयता. वेन यू हंबल युअरसेल्फ and once you come into the kingdom, जशें सोल्जरांक ते प्रोवायड करता तेच्या मिलिटरीन सगळें प्रोविजन, तेच पळय जेसू एक्झॅक्टली सांगता. तूं पयलो किंगडमान भितर सर, देवाची रायचसनस तुका दितलो आनी उपरांत हें तुका गरजो पळय कितें आसा तें देव तुका प्रोवायड करतलो. एक्झॅक्टली लायक सोल्जर माय फ्रेंड. लिसन, आय विल टेल यू माय फ्रेंड, देव तुका संवसारांतले गरजे दिवच्या परस पयलो तुका सगळ्यांच्यान हे तुका गरजो दितलो. हे गरजे जावन आसा गरजेचे. आनी जर तो देवान तुका संवसारांतल्यान दिलें जाल्यार मोगाचें बाळबंडू, पूण हें तुका दिवना, ही सर्गीचे गरजो, हे सर्गीची ब्लेसिंगां तुका दिवना जाल्यार मोगाचें बाळबंडू संवसारांतल्यान तुका कितें आसा ताचो कसलोच उपेग ना. वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा. कितें जावन आसा सर्गीची ब्लेसिंगां? पॉल सांगता, in Christ we are all blessed in his spiritual inheritance, forgiveness, righteousness आमकां दिलेले आसा. हें तुका जाय. जस्टिफाय केलो तुका देवान जावो. इटर्नल सेक्युरिटी, इटर्नल लायफ तुका दिलेलें जाय देवान. सेंटिफाय तुका केलो जावो. देवाची ग्रेस तुका जाय. रिडेम्पशन तुका जाय. साल्वेशन तुका जाय. आनी स्वर्गार तुका कितें दवरलेलें आसा? प्रिजर्व इनहेरिटन्स इन हेवन. हे तुका मेन जाय मोगाचें बाळबंडू देवान दिलेले पयलीं. आनी जर तर ताका तुका देवान हे दिवना जाल्यार संवसाराचे दुडू दिल्या, कोडे दिल्या, हितून मोगाचें बाळबंडू तुज्या भितर आनी दुसरो ऑन भारती आसा ताज्या भितर कांय डिफरंट ना. कित्याक लागून आमी पळयता संवसारान हो सगळो लोक आसा, हिंदू मुस्लीम ते कोणेय आसा मोगाचें बाळबंडू, सगल्यो वस्तू ह्या संवसाराचे, गाडी बंगले सगळें गिरेस्तकाय, आनी ताच्या भितर आनी तुज्या भितर कांय डिफरंट ना. पूण तांकां कितें ना? तांकां ही सर्गीची ब्लेसिंगां ना मोगाचें बाळबंडू. फॉरगिवनेस ताका मेळोना, सेंटिफाय ते जावना, देवाची रायचसनस ताका ना, रिडेम्पशन ताका ना, ग्रेस ना, इटर्नल लायफ ताका ना, जें तुका आनी म्हाका आसा. पळयलां? हे संवसाराचे वस्तू ताका आसा पूण ही देणी ताका ना. पूण जर तर म्हाका संवसाराची देणी आसा पूण हें म्हाका देवान दिवना जाल्यार मोगाचें बाळबंडू तुज्या भितर आनी ऑन भारताच्या भितर कांय डिफरंट ना मोगाचें बाळबंडू. यू आर सेम. आनी जेजू कितें म्हणटा? कित्याक तुमी चिंता? कितें खातले, कितें पितले, कितें न्हेसतले? तूं हालीं देवाचें रास सोद पयलें आनी उपरांत देव तुका प्रोवायड करतलो कितें जाय तें. नीड देव तुका वस्तू दितलो जी आपणाक जाय. म्हजो भुरगो कशें फायद्याक पडटा तेच परी मोगाचें बाळबंडू. आनी वेन यू कम इन टू द किंगडम, आनी जेन्ना तूं किंगडमान भितर सरतना तूं कांयचे कांय मागपाक ना संवसाराचे वस्तू. तूं रायट तरेन मागतले. कित्याक लागून? कित्याक तुका खबर ना मोगाचें बाळबंडू कितें मागोंक जाय तें. आनी तेन्नाच मोगाचें बाळबंडू आय विल टेल यू, पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करता. हांवें कितें मागोंक जाय तें देवा कोणें. तुम्ही पळयता आसत साबार जाण संवसाराचो वस्तू, संवसार लोक. एक बायल मोगाचें बाळबंडू साबार आदी म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर आपणाचे पासत प्रे करा. आपूण सामान वता एअरपोर्टाचेर. उणेशें 20 किलो मायज आसा, 30 किलो. म्हाका मोगाचें बाळबंडू हांसो येयलो. टिकेटीचेर बरयल्लें आसा 20 किलो म्हूण, आनी 30 किलो वता जाल्यार तूं आनी मागणें कितें कर म्हूण सांगता. यू आर ब्रेकिंग द लॉ. कशें मागोंक सांगता? ही मागणी कसली जावन आसा? फ्लॅशली मागणी. पवित्र आत्मा हलले मनशाची मागणी जावन आसा. पवित्र आत्मा हललो मनीस मोगाचें बाळबंडू. यू रीड द होल बायबल. कसो मागता तें पळया. न्यू टेस्टमेंट, इवन द ओल्ड टेस्टमेंट. दे ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम लायक जीसस. कसो हांव जेजूच्या भाशेन जातलो, कसो म्हाका देव जेजूच्या भाशेन उजार करतलो. कित्याक ते जाणा मोगाचें बाळबंडू जेन्ना म्हाका सर्गीचेर म्हजो दोडो आसा, संवसारांतले वस्तूचो म्हाका कितें ना, म्हाका कितें ना हुस्को ना. कित्याक देव हे संवसारांतले वस्तू म्हाका प्रोवायड करतलो. तेका लागून जेजू चात्ता मोगाचें बाळबंडू. हे सुकण्यांचेर पळयलां तुमी?
हे जनावरांचेर पडयला आनी ताका कोण प्रोवायड करता? देव. लिसन माय फ्रेंड, तुम्ही पडयला आसतले मोगाच्या बा म्हणू. आय विल नॉट गोइंग टू रीड ऑल जेनेसिस चॅप्टर 1. वंडरफुल देव जावन आसा. यू ट्रस्ट माय फ्रेंड, ट्रस्ट दिस जीसस, ट्रस्ट दिस गॉड. वय आमच्या जिवितान मोगाच्या बा आमकां हार्ड टायम येतले. हार्ड टायम आमच्या जिवितान येतलो. बट इन दॅट सिच्युएशन, इन दॅट टायम, you need to be trust, you need to be depend on God, and that's the reason how, that's the way जावन आसा. God मनशाक शिकयता. एक इस्कोला परी एक धाकटें भुरगें चलोंक शिकता, आवयच्या हातीक धरून तेच पर्यंत देव मनशाक शिकयता. You see from the beginning when God created man, जेन्ना देवान मनशाक रचलो, रोजच्या पयलो देवान कितें केलेलें? रोजच्या पयलो सगळें ताका प्रोविजन करून दवरलेलें आसलें. ताका प्रोवायड करून ऑलरेडी दवरलेलें आसलें. मोगाच्या बा म्हणटा फोडां मनशाक रचूंक नासलो. रीड जेनेसिस चॅप्टर 1 verse 10, 11. God have already provide his provision. ताका जेवण, ताका उदक सगळें ऑलरेडी प्रोवायड करून दवरलेलें आसलें. आनी हे वेळार मनशाक रचूंक नासलो. मनशाक निमाणो रचलो. आनी लिसन, उपरांत, and God said, behold, I have given you herb bearing seed, which upon the face of all the earth, every tree which is the fruit of the tree yield seed, eat, to you it shall be meat. हे तुझे जेवण. मनशाक रोजचो पयलो मुगाच्या बा म्हणून देवान ऑलरेडी प्रोवायड करून दिलें ताका ताचें जेवण. आनी तेच जेजू सांगता, यू ट्रस्ट इन गॉड. लिसन माय फ्रेंड, तुम्ही पळयला तुम्ही पळयला हे सगळे लायन, शिव, जे जनावरां जी रानांनी आसा तांकां कोण जेवण दिता? चिंतात. कोण तांकां जेवण दिता? इतले हे लायन आसा, हे शिव आसा, वाघ आसा, इतली जनावरां आसा. तुम्ही पळयला मोगाच्या बाबा इतलो संवसारान लोक आसा. धर तूं इंडियेक कितलो लोक आसतलो. इतल्या लोकांक जेवण कोण दिता काय? आणि जेवण पासून जेवण खावार जायना अजून पासून. Think about the America, UK, how many people are there? Who give them food? जर ते हावन काबार जाले जाल्यार मोगाच्या बाबा जेवण सगळें कांयच आसचें नासलें संवसाराक. God is the one who give food to his creature because that's the law of God. And listen, Psalms कितें म्हणटा पळय तें. The young lion cry and seek their meat from whom? Who सोट्या? देवाकडच्यान seek from God. Listen, another one. The Bible सांगता, he had given meat unto them that fear him. जो कोण देवाक भिता तो तेका देव प्रोवायड करता. ताचें जेवण म्हणलेलें आसा मोगाच्या बा म्हणू. जो कोण देवाक भिता तेका देव दिसाचे दिसा प्रोवायड करता. लिसन माय फ्रेंड, कितें म्हणटा Psalms 145 verse 15. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. And तूं हे सगळे लोकांचे जनावरांचे ताका खबर आसा मोगाच्या बा म्हणून देव आपणाक प्रोवायड करता म्हूण. हांव पळयता हांव केन्नाय माजोर पासून ताका खबर आसा खंयचें कोणें जेवण तुवें दवरलेलें आसा. एक पाट ताका कळलें काय ना. अमकें कोणें तूं जेवण दवरता म्हूण ती नासलेली येवन पासून त्या जाग्यार वचून जेवण हाडटली. गॉड प्रोवायड, गॉड गिव देम. तुम्ही पळयला मोगाच्या बा म्हणू कितलो तूं आनी हांव बागी जावन आसा. तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं डेली ब्रेड आसा, जेवण आसा. पूण असलो लोक आसा मोगाच्या बा म्हणू. तुम्ही पळयला 7 जाणां कोण बावड्या कोणें जेवण ना. 7 जाणां कोण बावड्या कोणें काम ना अजून पासून. 7 जाण मोगाच्या बा म्हणू तेका नेसोंक ना. तेका एकूच बानयन घालून ओ इस्तूत घालून ती बावडी दीस आनी रात सत्ता. पूण आयच्या दिसाक 7 जाण कोण 7 लोक आसा संवसार. इतलो ग्रेस मिनटाच्या मिनटा ते चेंज करता. हांवें आनी तुवें कितली देवाक आर्गां दिलें काय? कितलो आभारी जाला काय देवाचेर? ये देवा तुवें म्हाका दिलां. पूण म्हाज्या भाशेन एक 7 लोक आसा देवाक, ताचे लागीं कांय ना. मोगाच्या बा बंधू कितले आमी खाला पडले जायत. लिसन, जेन्ना इस्रायलच्या लोकांक देवान हाडलो तेन्ना मोगाच्या बा बंधू कितें घडलें खबर आसा? देव तांकां प्रोवायड करतालो. एंड इस्रायल डीड ईट माना कितली वर्सां? 40 years. Probably 2 million, 3 million or 100 million लोक ताका जेवण जाय किल्लें मोगाच्या बाबा इतल्या लोकांक. आनी देव ताका 40 वर्सां पोसतालो म्हणटा. ते काम करून नाहले, रान नाहले,
desertan, and God provide them manna 40 years. And they eat manna. And then Jesus सांगता, depend on God, trust on God. आणि तेका लागून मोगाचे बाब म्हणून आमी पळयता हें एक स्टोरी. एलिशा म्हणटा पळय तो, जेन्ना तो दाव मारून गेलो तेन्ना देर इज अ फॉमेन, तेन्ना बूक पडली, जेवण काबार जालें, त्या गांवान जेवण नासलें. मोगाचे बाब म्हणतो हांव पळयता तेणें कितें केलें म्हणटा, तो दोंगराचेर गेलो म्हणटा. आनी दोंगराचेर वचोन रावलो तेन्ना मोगाचे बाब म्हणतो कितें केलें, देवान तेका कावयो धाडलो, सकाळचो आनी सांजचो कितें जेवण, उंडो आनी मांस घेवन, जेवण घेवन. पळयलां मोगाचे बाब म्हणतो एलिशा हिंगा जेन्ना कितें नासलो तेन्ना देर वॉज नो रेन. आनी कितलो तेंप, आनी आमकां सांगता जेम्स आमकां सांगता 3 years and 6 months, 3 वर्सां आनी 6 म्हयने पासून कितें नासलें म्हणटा, देर वॉज नो रेन 3 years and 6 months. कोण सांगता, जेम्स आमकां, जेम्स chapter 5 verse 17 आमकां थिंगा मेवतलें 3 years and 6 months. आनी जेन्ना तो बुकेन आसलो तेन्ना देव तेका प्रोवायड करतालो मोगाच्या बाब म्हणून पळयलां. And raven come and कितें, bring him bread and flesh in the evening and he drank. आणि उदक पासून देवान तेका प्रोवायड केलेलें. आनी तेच परी मोगाच्या बाब म्हणतो लिसन, जेजू सांगता कंटेन, सॅटिस्फाय जा तुजे लागीं देवान कितें दिलां ताचेर. हेजो मिनींग न्हू मोगाच्या बाब म्हणटा तूं बॉस आनी पळय आनी जेवण तुका वयर सोड्या पडटलें स्वर्गा सोड्या ना, जेवण तुज्या आंडयेन पडटलें ना. पत्तेन जाल्यार बायबल सांगता जो कोण काम करना ताणें जेवचें न्हय म्हणलेलें आसा. गॉड हॅव गिवन अस माय फ्रेंड टू वर्क. देव म्हणटा तूं काम कर आनी डिपेंड ऑन मी, आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, हांव तुका ब्लेस करतलो डेली ब्रेडान. आनी तेका लागून हांव पळयता बिफोर आय क्लोज, लिसन, प्रभुवाचेर कितें बरयलेलें आसा, that men pray, Lord, 2 things I have required thee. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागता, म्हाका डिनाय कोण नाका लॉर्ड बिफोर आय डाय. Remove far from me vanity and lie. Give me neither poverty or riches. म्हाका गरीबूय कोण नाका, or graceय कोण नाका. Feed me with covenant, feed me with the food covenant for me. म्हाका हाली दिसपटो दी देवा. आनी जर तर म्हाका चड आसा जाल्यार lest I be fool and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I poor and steal and take the name of my God in vain. म्हाका चड दिनाका देवा. हांव चड जावं जाल्यार कितें करतलो, म्हाका पदवी येतली आनी म्हणटलो देव म्हाका नाका. आनी म्हाका थोडें आसा जाल्यार कितें जातलें, हांव चोरूंक लागतलें कित्याक म्हाका थोडें आसा देखून. तर हिंगा आमी पळयता हांव कितें मागता, डेली ब्रेड, बॅलन्स, कंटेन, सॅटिस्फॅक्शन. आनी तेका लागून बायबल सांगता लेट युअर कन्वर्सेशन विदाउट कवर्टनेस. तुजें सगळें संवसारान जिवी जियेता तें आस नासतना जिवी जिया म्हणलेलें आसा. आनी बी कंटेन, तुकोण कितें आसा तेजें सॅटिस्फाय जा म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाब म्हणतो. कित्याक देवान प्रॉमीस केला, आय विल नेवर लीव दी नॉर forsake thee. लिसन, जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्टाच्या फुड्यान लोक येयलो तेन्ना लिसन, जॉन द बॅप्टिस्टान कितें सांगलें सोल्जराक. And the soldier like demand of him saying, what shall we do? And he said unto them, do violence to no man. बेश्टे तुमी झगडीं कोण नाका. Neither accuse anyone, दुसऱ्यांचेर बोगलां घाल नाका. आनी कंटेन जा, सॅटिस्फाय जा. तुका जी गव्हर्मेंट तुका वेजीस दिता पळय ताचेर. आमी कितें करता, थोडे जाण गव्हर्मेंटची वेजीस आसा ती बरी आसा, पूण भितरल्यान आमी कितें करता, सबार जाण ब्रायब घेवन कामां करता तसली. एका पयशे दी तेका पयशे दी. हेजो मिनींग कितें जावन आसा, पीपल आर नॉट सॅटिस्फाय विथ दॅट वेजीस, दे वॉन्ट मोर, दे आर ग्रीडी माय फ्रेंड. आनी जॉन द बॅप्टिस्ट सांगता तूं कंटेन जा म्हणटा, सॅटिस्फाय जा, तुका वेजीस मेवता तेजेर. कित्याक तो जावन आसा डेली ब्रेड जावन आसा. लिसन मोगाच्या बाब म्हणतो, पॉल कितें म्हणटा,
and having food and raiment, let us be there with content. आमकां न्हेसोंक आनी जेवपाक मेवल्यार पुरो म्हणटा ह्या संवसारान. कित्याक कोणाक खबर आमी कितलो तेंप आसतलो ते मोगाचे भाव म्हणून. Listen, another one. कितें म्हणला Paul? Not that I speak in respect of what I have learned. हांव शिकला म्हणटा हुंचे परिस्थितीन. Whatever the state I am, there be content, satisfied जावपाक. मोगाचे भाव, this is the real man. देवान तांकां कोडे दिवना, गिरेस्तकाय दिवना, पोते जाल्यार ते गरीब जावन आसा मोगाचे भाव म्हणटा. पॉल सांगता आमी भुकेलेले आसा, आमी तानेलेले आसा, आमचे कडेन जेवण ना, आमचे कडेन घरां ना, कांयच ना, बट दे गॉट डेली ब्रेड. तुम्ही पळयलां रिच मॅन लाजरसाच्या स्टोरीन. रिच मॅना कडेन सगळें आसलें पूण लाजरस पळय आसलो ताका कांयच नासलें पूण देव ताका प्रोवायड करतालो तेजो डेली ब्रेड. एंड दॅट्स अ क्रिस्टियनिटी माय फ्रेंड. लिसन. And before I close, listen. Bible आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगूंक कोत्ता मोगाचो भाव म्हणतो, live one day at a time. दिसाच्या दिसा जियोपाक तूं शिक. चिंती नाका पेगनाच्या भाशेन, ऑन भारताच्या भाशेन, हाल्यां कितें कोत्तलो, परवां कितें कोत्तलो, तुजें प्लॅन. नो माय फ्रेंड, जीसस इज टिचिंग अस. लिसन. कितें म्हणटा? लिसन कितें म्हणटा? 6:34. Take therefore no thoughts of tomorrow. फाल्यांचे ती चिंती नाका म्हणटा. Tomorrow shall take thoughts of the things itself. फाल्यांचे चिंती नाका. कित्याक लागोन? तुका खबर ना मोगाच्या भाव म्हणतो फाल्यां कितें जातलें तें. आमी पळयता हांव एकली आयज भोंड सांगतालें मोगाच्या भाव एकलो भुरगो जो बरो यंग एजीचे तो आयज हाडल्यासान मेलोलो आसा कॅन्सर जावन. देर एफेन प्रॉब्ली 55 or 56 तेका वर्सां आसतली. यंग भुरगो जावन आसा, तेका कॅन्सर जावन मेलो. कितले सॅड जावन आसा तेच्या भुरग्यांच्या पासून. इल्ली भुरगीं आसा तेका. आनी तेंच जावन आसा. जेजू आमचे कडेन उलयता मोगाच्या भाव म्हणतो फाल्यांचे चिंती नाका, तूं हाल्यां आसतलो म्हूण आयच्या दिसाचे आयजूच चिंत म्हणटा आनी देवाक आर्गां दी. बिकॉज द बायबल सेड माय फ्रेंड, wherefore ye know what shall be on morrow. What is your life? It is an even a vapor that appear little time and vanish away. तुझ्या लाईफ कितें म्हणटा म्हज्या भाव भयणांदो? तुझ्या लाईफ जावन आसा एक वेपो, धुंवर चाळीचो बायसो पळय सोदता पळय तो थोडोच वेळ दिश्टी पडटा, नान जाता वचलें तुजें जिवीत. तर जेजू कितें म्हणटा? तुजे थॉट्स कित्याक जावन आसा? हाल्याचे, परवाचे, एरवाचे, हे संवसारांतले प्लॅन कित्याक लागोन? हाल्यां तूं ना जाल्यार कितें कोत्तलो? आनी ताका लागोन मोगाचो भाव म्हणटा, बिफोर आय क्लोज, हांव काबार करच्या पयलो गिव यू एग्जाम्पल माय फ्रेंड. तुमी केन्ना पळयलां आसतलें हॉस्पिटलांनी जेन्ना पेशंट जर दुयेंत आसता हॉस्पिटलांनी ताका जेवण दिता, लंच ओ डिनर दिता न्हू, ताका मोगाचो बाब म्हणटा डे बाय डे प्रोवायड करता. ताका दिना मोगाचो बाब म्हणटा एकेच वरां हाल्यांचे, परवांचे, तेरवाचे ओ दोन म्हयन्याचे, 3 म्हयन्याचे एकेच वरां हाडून जेवण दिना ताका. कित्याक लागोन? तें जेवण दिवं जाल्यार हाल्यांचें पेड्डर जातलें, बातेतलें, डिस्ट्रॉय जातलें, आस मारतलो. आनी ताका लागून तेची फॅसिलिटी जावन आसा. जेन्ना हॉस्पिटलान मनशाक जेवण दिता ती गूड क्वॉलिटी, जे मनशाक सपोर्ट करता, हेल्प करता, तसली क्वॉलिटी ती प्रोवायड करता. आतांचे सांजे दिना, सांजेचे ते परवां दिना. कित्याक लागोन? बिकॉज दे नो माय फ्रेंड, दे हॅव टू डिपेंड वॉट द हॉस्पिटल प्रोवायड देम फॉर देयर प्रोविजन. इन द सेम वे जेजू सांगता फाल्यांचे तुमी चिंती नाका, आयचें तुमी चिंता, आयचें तुमी देवाक आर्गां दिया, आयचो दिसपडो दी म्हणून. लिसन, ताणें कितें म्हणलेलें आसा? गिव अस दीस डे आवर डेली ब्रेड. देवान दिला तुका ब्रेड मोगाचो बाब म्हणटो? हो तूं हाल्यांचें, परवांचें, एरवाचें आमी काम करना जाल्यार कितें जातलें? कितें घडटलें काय? माथ्यार चिंतनाचो बार. लिसन माय फ्रेंड, हेजेर तूं जेन्ना दाखयता तूं देवाक वळखना, देवाचेर विश्वास ना तुका, देवाचेर भावड ना. लिसन माय फ्रेंड, आय विल टेल यू, तुका सगळे संवसाराचे वस्तू आसा म्हजो भाव म्हणून तूं, पूण खरो जेजू तुज्या जिवितान ना जाल्यार यू आर पुअर माय फ्रेंड एंड एम्प्टी जावन आसा एंड गूड फॉर नथिंग इन दीस वर्ल्ड. जेजून कितें म्हणलें आसा? गिव अस दीस डेली ब्रेड. देवाक कशी मागणी कर सांगलें जेजून? देवा म्हाका हाली दिसपडो दी. आनी जेजू म्हणटा तेजेर तूं सॅटिस्फायड राव.
And I will tell you, my friend, you have to cry, God, thank God. तुया म्हाका माझ्या आंडयेन कितें तरी आसा आयज, पण असलो लोक आसा देवा तेंच्या लागीं कांय ना. देवा म्हाका दिसपतो दी देवा. जेजून सांगना मोगाच्या बाबा परवाचें माग एरवाचें ना. जीसस मोगाच्या बाबा गिव एग्जाम्पल एक्झॅक्टली इन द ओल्ड टेस्टमेंट. जेन्ना देव माना धाडटालो मोगाच्या बाबा तुमी घोडे आजला आसतली ही स्टोरी. एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 19 to 21. तेन्ना देव तेंका माना धाडटालो तो हाल्याची धाडना आहलो, परवाची धाडना आहलो, एके बरोबर ना. दिसाच्या दिसा तेंका तो माना धाडटालो. आणि कोण पळय फाल्यां पासून दोत्ता जाल्यार कितें जातालें? बायबल सांगता, लिसन, वर्स 20 सांगता, जो कोण हाल्याच्या पासून दोत्ता तेका किडे किडे पडटाले, घाण येताली. पूण साबात येवच्या पयले साबात आसा देव तेंका सांगतालो 2 दिसांचें दवर म्हणून. आनी ते दीस दवरल्या पासून कितें जातालें? कुस नासलें. देयर वॉज नो वॉर्म. बट इफ दे कीप टुमॉरो एज वेल, रेस्ट ऑफ द डे, मंडे टू फ्रायडे, they got warm. Why? God is trying to teach them, depend on me. I'm the one who going to provide you day by day, day by day. And listen, mogacha babundo. Tekalan Paul sangta, listen, this great man, no secret to live, depend on God. My God shall supply all your need according to his riches in glory by Jesus Christ. Jesus is your secret, my friend, to live on earth. And जेन्ना तू जेजूचो सिक्रेट ना तुझ्या जिवितान, तू जेचेर डिपेंड रावना, तू हे सगळे संवसाराचे वस्तूक तू पयलो जागो दितलो तुझ्या जिवितान. And that's idolatry, my friend. I ask you before I close, how honestly do we seek? कितलो पासून आमी देवाक सोदता पयलो? Do we seek him above all else? Is God become center in your life, my friend? देव तुझ्या जिवितान सेंटर जालोलो आसा हो संसार, हे संसाराचे वस्तू. And I ask you, my friend, before I close, where you going to spend eternity? Do you depend on this Jesus, this God, to provide all your need? जरी तो देव सगळे वस्तू संसाराच्या सगळ्या लोकांक दिता जाल्यार कित्याक तो तुका दिवंक पावना मोगाच्या भाव म्हणतो? तुम्ही पळयला मोगाच्या भाव म्हणजे संसारातले मनीस, कोण अंबानी, कोण व्हडले रिचेस्ट मनीस जावन आसा, ते कोणे आसा त्याच्याहून चड ते कोणे आसा ह्या संवसारान, हे व्हडले मनीस जावन आसा. इवन द मिडल इस्ट, तांच्या लागीं सगळी गिरेस्तकाय आसा मोगाच्या भाव म्हणतो. व्हडली ब्लेसिंग आसा संवसारांतली, पयशे, भांगार आनी रुपे. पूण ताच्या लागीं जेजू ना भितर. आनी जेजू नासतना तें झाड जावन आसा, फळां नासलेलें. जेजू नासतना तें झाड जावन आसा, ताका भितर जिवीत नासलेलें. ताच्या लागीं सगळी संवसाराची ब्लेसिंग आसा, पूण ताच्या लागीं खरें जेजू ना, ती खरी ग्रेस्काय ना. आनी जेजू म्हणटा, जर तर कोणें संवसारांतली सगळी ब्लेसिंग आसा जाल्यार तुज्या भितर आनी ऑन बाट तेजे भितर कितें डिफरंस आसा? जेजू म्हणटा, पळय कितें म्हणलां ताणें, लिसन, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he make sun to rise on evil and on good, send rain just and unjust. जेजू कितें म्हणटा, जर तर तुका संवसाराची ब्लेसिंग आसा, तुका संवसाराची ब्लेसिंग आसा, तुज्या भितर आनी ऑन बाट तेजे भितर कितें आसा? तें कोणें तीच ब्लेसिंग आसा, तेंचेरूय पावस पडटा, तुजेरूय पावस पडटा, तेंचेरूय सूर्य उदेता आनी तुजेरूय सूर्य उदेता, कांय डिफरंट ना. पूण ताच्या भितर आनी म्हज्या भितर डिफरंट आसा मोगाच्या भाव म्हणतो. म्हाका हो जेजू मेवलेलो आसा तो ताका मेवना. म्हाज्या भितर ही खरी गिरेस्तकाय आसा ती ताच्या भितर ना. म्हाका देवाने इनहेरिटन्स दवरलेलें आसा स्वर्गार, तांचे भितर ना. म्हाका फॉरगिवनेस मेवलेलें आसा ती ताका मेवना. म्हाका साल्वेशन मेवलेलें आसा तें ताका मेवना. मोगाच्या भाव म्हणटा, हें डिफरंट जावन आसा. आनी जेजू म्हणटा, लिसन, जेजू म्हणटा, तुजो हुस्को कित्याक हेचेर? तुजो हुस्को देवाचेर आसा न्ही. आय विल टेल यू, माय फ्रेंड, जरी तर तुका तुजो हुस्को तुजे दोळे स्वर्गीच्या राजाचेर ना, हे संवसाराच्या वस्तूचेर आसा. यू नो माय फ्रेंड, देयर इज वन मॅन इन द बायबल, आनी तेकोण सबार गिरेस्तकाय आसली ह्या संवसाराची. And he said to his soul, Soul, thou hast much good.
lay up for many years. कितली वर्सां? 7 वर्सांचो प्रूव्हमेंट करून दवरलेलो आसा. बँकेनी पैसे, 7 जागे आनी 7 तरेचे वस्तू. GAP, मौज मार. But God said to him, thou fool, तू पिसो. जेसू म्हणटा ताका, देव म्हणटा ताका, पिसो. आयच्या दिसा तुजो सोल येवपाचो आसा, जजमेंटाक उबो रावपाचो आसा, आनी आयज तुका साल्वेशन मेळोना, आयज तुका फॉरगिवनेस मेळोना, तर सगळें कित्याक? कोण वतलो हें? I will tell you. You know my friend rich man? Rich man कडेन सगळें असलें मोगोच्या बाबूंदो. When he died, he left everything on earth. And he gone alone in hell forever. Sasnaच्या sasnanक तो हेलान गेलो मोगोच्या बाबूंदो. And तेका लागून मोगोच्या बाबूंद I will tell you. I will tell you, if you do not seek God first in your life, you will never go heaven, my friend. कित्याक बायबल सांगता, जो संसाराचो मोग करता तो देवाचो दुस्मान म्हणलेलो आसा. जो कोण संसाराचे वस्तू सोदता तो त्याच्या सवय सासराचो देवाचो मोग ना म्हणलेलो आसा. And you are failure, my friend. You are shut out of heaven forever. And तू कितली प्रोइन कर, कितली कास्तीक कर, religious मनीस जाव, you will never go heaven. There is no hope and there is no way for you, my friend. But I will tell you, there's a way. God has made a way for you and me on the cross. 2000 years ago, my friend, the Jesus came on earth to make you way. जेसू तुका खरी ग्रेस काय दिवपाक येयलो, ती स्वर्गीची जावन आसा. आनी बायबल सांगता, even he was rich in heaven, Jesus, he became poor. तो गरीब जालो म्हणटा संवसारान येयला तेन्ना. गोरवाचे गोठ्यान तेणें जल्म घेतलो. येदो व्हडलो किंग, येदो व्हडलो राजा, येदो व्हडलो देव. आनी कसलें मरण मेलो? लोजेचें मरण मेलो मोगोच्या बाबून तुका आनी म्हाका खरी ग्रेस काय दिवपाक स्वर्गीची. आनी जेसून देवान वेळ केलेली आसा तुका आनी म्हाका साल्वार जावपाक आयच्या दिसाक. आनी बायबल सांगता, God sent Jesus on the cross. And on the cross, God punished his son. आमच्या पातकाचो पनिशमेंट जेजूक भरूंक लायलो त्या खुर्साचेर. आमची सगळीं पातकां जी हांवें देवाक सोडून ह्या संवसाराचो असलो मोग केलेलो आसा, ह्या संवसाराक हांवें पयलो दवरलेलो आसा, ह्या संवसाराची ग्रेसकाय हांवें पयलो दवरलेलो आसा, देवाच्या लॉ म्हणून हांव कंडेम जाल्लो आसा. And God punished, my friend, his son on the cross. And God written on the cross with the word of the fire, God so loved the world that he gave his only begotten son, that he who believe in him, whosoever believe in him, shall not perish but have everlasting life. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. God have written on the cross. जर तर तुका कसलो डाउट आसा जाल्यार मोगाच्या बाबूंदो, look on the cross. Look on the cross. जेजू जावन आसा खरी ग्रेस काय जी देवान तुका आनी म्हाका दिलेली आसा. Jesus is the real riches, my friend. God so loved the world. God wrote on the cross. जशें देवान Old Testament मोगाच्या बाबूंदो फातरीचेर बरोवन दवरलें दामनामेन, in the same way God written on the cross that God so loved the world that he gave his only begotten son. Anyone who believes in Jesus, God has promised, I will give them through riches eternal heaven. And God promised you will never perish but have everlasting life. Ask you, my friend, close your eyes. Close your eyes today. Let Jesus come in your life.